शिष्य जनांगेले प्रेम खंडित जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश पर्तगाळी कुशामती नैचे तीरांतु रघुरामचंद्रु श्री विठ्ठलु मठांतु पर्तगाळी कुशामती नैचे तीरांतु रघुरामचंद्रु श्री विठ्ठलु मठांतु विद्याधिराजाले नित्य पूजने तु संतासी निवासु सारस्वत उन्नतीन्तु जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश पर्तगाळी जीवोत्तम तीर्थ द्वारकनाथा तीर्थ विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश बसरुराते
गुरुचरणाक वंदन करता, गुरुचरणाक वंदन करता. हरि मेळयतले गुरु हे आमगेले, हरि मेळयतले गुरु हे आमगेले. विनयान चरण हि धरता, विनयान चरण हि धरता. गुरुचरणाक वंदन करता, गुरुचरणाक वंदन करता. आवसु बप्पुसु गुरु आणि देवु, आवसु बप्पुसु गुरु आणि देवु. हंचेरी भक्ति दवरता, हंचेरी भक्ति दवरता. विसरू कनाच है कर्तव्य आमचे, विसरू कनाच है कर्तव्य आमचे. गुरु कृपे क्षेमान भरता, गुरु कृपे क्षेमान भरता. गुरुचरणाक वंदन करता, गुरुचरणाक वंदन करता. हरि मेळयतले गुरु हे आमगेले, विनयान चरण हि धरता, विनयान चरण हि धरता. गुरुचरणाक वंदन करता, गुरुचरणाक वंदन करता. सद्गुरु नारद मुनिल कृपेन वाल्मीकि जपूत करता. सद्गुरु नारद मुनिल कृपेन वाल्मीकि जपूत करता. आदरान ते मरा म्हणले, आदरान ते मरा म्हणले. राम प्रेमान धरता, राम प्रेमान धरता. गुरुचरणाक वंदन करता, गुरुचरणाक वंदन करता. हरि मेळयतले गुरु हे आमगेले, विनयान चरण हि धरता, विनयान चरण हि धरता. गुरुचरणाक वंदन करता, गुरुचरणाक वंदन करता. गुरुची ब्रह्मा, गुरुची विष्णू, गुरु शंकर म्हणताती. गुरुची ब्रह्मा, गुरुची विष्णू, गुरु शंकर म्हणताती. आ आ गुरुची ब्रह्मा, गुरुची विष्णू, गुरु शंकर म्हणताती. चरण धर का म्हणतान तू, चरण धर का म्हणतान तू. गुरु कृपा जन जाणताती, गुरु कृपा जन जाणताती. गुरुचरणाक वंदन करता, गुरुचरणाक वंदन करता. हरि मेळयतले गुरु हे आमगेले, विनयान चरण हि धरता, विनयान चरण हि धरता. गुरुचरणाक वंदन करता, गुरुचरण
चरणाक वंदन करता गुरु चरणाक वंदन चरणाक वंदन चरणाक वंदन करता करी राम नाम नित्य तू मनुजा करी राम नाम नित्य तू मनुजा धरी राम नाम तू धन्य जा धरी राम नाम तू धन्य जा करी राम नाम नित्य तू मनुजा करी राम नाम नित्य तू मनुजा
जय
मारे गुड़ी होत ना रोड का लगता हाँ ಹೇಳ್ರಿ हाँ हाँ ओके ओके ओके
गोकर्णमठाधीश पर्तगाळि जीवोत्तम तीर्थ द्वारकनाथा तीर्थ विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्णमठाधीश जय जय गोकर्णमठाधीश पद्मनाभाले शिष्य इंदिरातीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ पद्मनाभाले शिष्य इंदिरातीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ कमलनाथाले शिष्य द्वारका तीर्थ द्वारकनाथांगेले विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्णमठाधीश जय जय गोकर्णमठाधीश कांताले ग्रंथ भारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी इंदिरा कांताले ग्रंथ भारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी संस्कृत साहित्य उत्तम पंडित संस्कृत साहित्य उत्तम पंडित शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित जय जय गोकर्णमठाधीश जय जय गोकर्णमठाधीश पर्तगाळी कुशामती नैचे ते तीरांतु रघुरामचंद्रु श्री विठ्ठलु मठांतु पर्तगाळी कुशामती नैचे ते तीरांतु रघुरामचंद्रु श्री विठ्ठलु मठांतु विद्याधिराजाले नित्य पूजने तु संत श्रीनिवासु सारस्वत उन्नतीन्तु जय जय गोकर्णमठाधीश जय जय गोकर्णमठाधीश पर्तगाळि जीवोत्तम तीर्थ द्वारकनाथा तीर्थ विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्णमठाधीश जय जय गोकर्णमठाधीश जय जय गोकर्णमठाधीश विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ
सूर्या सद्विद्येयो योगिवर्या सद्विद्येयो 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 योगिवर्या 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 विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या सज्जन सखा धीर विठ्ठलना भजका सज्जन सखा धीर विठ्ठलना भजका दुर्जन वैरी श्रीरामना सेवका दुर्जन वैरी श्रीरामना सेवका अंजनी सुतपदा संतताचका अंजनी सुतपदा संतताचका कंजनाभप्रिय भक्तपोषका विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या ನೀಡುತ್ತಾ ಭೂಸುರನಾಥ ವಿರಕ್ತಿಯ ಬೆಳೆಸು ವಿಷಯದಿ ಸತತ ಯುಕ್ತಿಯ ನೀಡುತ್ತಾ ಭೂಸುರನಾಥ ವಿರಕ್ತಿಯ ಬೆಳೆಸು ವಿಷಯದಿ ಸತತ ಭಕ್ತಿಯ ಬೇಡುವೆ ಹರಿಯಲಿ ನಿರತ ಭಕ್ತಿಯ ಬೇಡುವೆ ಹರಿಯಲಿ ನಿರತ ಮುಕ್ತಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಡೆಸು ಪುನೀತ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ सदा हरि नामवा नेनेवा मुनीन्द्र सदा हरि नामवा नेनेवा मुनीन्द्र नंदतीर्थ सुता वरदेशिकेन्द्र नंदतीर्थ सुता वरदेशिकेन्द्र नादवेदरत सद्गुण सान्द्र तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या सद्विद्येयो योगिवर्या सद्विद्येयो 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 योगिवर्या 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 विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या
ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीशयतिवरा जय मध्वयति कुलशेखरा जय मध्वयति कुलशेखरा जय गौड सारस्वत मंदारा जय गौड सारस्वत मंदारा जय विद्याधिराजतनया जय विद्याधीशयतिवरा नित्यमन भक्तजन उद्धारा नित्यमन भक्तजन उद्धारा हरि सर्वोत्तम गुणशर्करा हरि सर्वोत्तम गुणशर्करा वायुजीवोत्तम हा प्रसाद वायुजीवोत्तम जय विद्याधिराजतनया जय विद्याधीशयतिवरा शमदमदया गुणपूर्णा शमदमदया गुणपूर्णा रामविठ्ठल गुणगणसागरा रामविठ्ठला रामविठ्ठल गुरुचरणी नित्यमागणी गुरुचरणी नित्यमागणी विष्णुदास धन्य गुरुभक्तिनी विष्णुदास धन्य गुरुभक्तिनी जय विद्याधिराजतनया जय विद्याधीशयतिवरा जय मध्वयति कुलशेखरा जय गौड सारस्वत मंदारा जय विद्याधिराजतनया जय विद्याधीश
यतिवरा जय विद्याधीश यतिवरा जय विद्याधीश यतिवरा नमन करता रघुवर श्री राम का नमन करता रघुवर श्री राम का नमन करता रघुवर श्री राम का नमन करता यदुपति वीर विठ्ठला का यदुपति वीर विठ्ठला का नमन करता रघुवर श्री राम का दशरथ नंदन परम पुरुषाक नमन करता वासुदेव रुक्मिणी मन तोषाक नमन करता दशरथ नंदन परम पुरुषाक नमन करता वासुदेव रुक्मिणी मन तोषाक नमन करता कोसलेश भरत प्रिय श्रीशाक नमन करता केशव मथुरापति निर्दोषाक नमन करता विश्ववन्द्य गुरु विश्वरूपाक विश्वव्यापक शुभचरिताक नमन करता रघुवर श्री राम का नमन करता रघुवर श्री राम का रावण रिपु सद्गुण गण धामाक नमन करता नवनीत नट रक्कस
श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम नमो 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 नमो
श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम तृणबांधूनी शिरवी कोणी घेतिला ती गाणी हरिश्चंद्र राजाने वाविले लोभा घरी पाणी श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम आवुट कोणी स्वर्णदी धले मणिकर्णिके साथीला वशिष्ठ अमुचा गुरुने नमिला काशी विश्वेश्वरा श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय 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 जय राम
विद्याधिराजतीर्थानां करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधीश गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये ವಿದ್ಯಾಧೀಶಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನ ಪಾಪಹರಣ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆಯ ಪಡೆದು ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆಯ ಪಡೆದು ನರನಾರಾಯಣನ ತಲದಲ್ಲಿ ನರನಾರಾಯಣನ ತಲದಲ್ಲಿ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಪೀಠದಿ ಮೆರೆವ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಪೀಠದಿ ಮೆರೆವ ದಿವ್ಯ ಗುರುಗಳ ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋ 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 ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ಕರದಿಂದ ಕುಶಾವತಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಉದಯವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಕಡಲು ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಬಂದ ಕಳೆಯೋ ಇಂದಿರಾಕಾಂತ ಕಾಮಿತ ಪದ ಕಮಲಾನಾಥ ದಾರಿ ತೋರ ಗೊರಕಾನಾಥ ಚಿದ್ದಿಯ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪರಮ ಪಾವನ ದರುಶನದಿಂದ ಪರಮ ಪಾವನ ದರುಶನದಿಂದ ಕಾಯಲೆಮ್ಮನು ಅನವರತ ಕಾಯಲೆಮ್ಮನು ಅನವರತ ಸದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಪ್ರಿಯ ಸದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ದಿವ್ಯ ಚರಣಕ್ಕೆ ನಮೋ 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 ರಾಮ ವಿಠಲ ಪಾದ ಕಮಲದಿ ರಂಗನಂದದಿ ಸದಾ ನಿರತ ಶಮದಮಾದಿಗಳ ಸಾಧನದಿ ಲಭನ श्री सुधाकर कामत मामू अध्यक्ष आडಳಿತ मंडळी गोपालकृष्ण देवस्थानात पूज्य योगामध्ये विनंती करतात तशीच श्री विवेकानंद कामत मुख्यस्थ गोपालकृष्ण देवस्थान समिती राजेश डाकप्पा ॲडवायझरी बोर्ड गोपालकृष्ण समिती त्यांनी सर्वांना
वैर येवका म्हणून हांव विनंती करता. कृष्ण कामकर ना ಆಮೇಲೆ ಗಿಂಜಲಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು कृष्ण कामरकर वैदिक गुजरात तहसीलदार इस्लाम समाजाचे आणि लॉ अँड ऑर्डर कमिटीचे तशीची श्री कृष्ण कामकर आमगेले शिरसीचे तहसीलदार आशिल्ले तशीच देवस्थानाचे लॉ अँड ऑर्डराचे एडवायझरी बोर्डान तो लॉ अँड ऑर्डर आशिल्ले आसले तांणी बी वेदिकेक येवका म्हणून हांव विनंती करता. नाही यांची रिप्लेस करते. हां आता दैवाधीनं जगत् सर्वं मंत्राधीनं तु दैवतं ते मंत्रा ब्राह्मणादीनां ब्राह्मणो मम देवता म्हणून शास्त्र मस्त चंद करगेन सांगता. संपूर्ण जगत देवाला अधीन के तशीची देव मंत्राचे अधीन के तशी त्या मंत्र ब्राह्मण अधीन अशी निमित्तानं ब्राह्मणो मम देवता म्हणून शास्त्र मस्त चंद करगेन सांगता. तशें तरी सर्व काम आरंभ करचे त्यांना वेदघोषान आरंभ करचे आमगेले संप्रदाय. हांव श्री रामदास भटमाम आनी तांगेले सहपाठी सर्वांक वेदघोष करका म्हणून विनंती करता. आनंद भटमाम. हरिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं भाष्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवांसस्तनूभिर्व्याशेम देवहीतं यदायुः. ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. ॐ शान्ता पृथिवी शिवमन्तरिक्षं द्यौर्नो देव्यभयनोऽस्तु. शिवादिशः प्रतिशः उद्दिशो न आपो विद्युतः परिभान्तु सर्वतः शान्तिः शान्तिः शान्तिः. हरिः ॐ. वेदघोष केलेले सर्व ब्राह्मणाक वंदन करून गोपालकृष्ण देवस्थान हाजे संप्रदायाप्रमाणे देवस्थानांतू आमगेले पूर्वज भटमामान रचन केलेली तसले स्वागत गीते करका म्हणून विनायक आणि तांगेले सहपाठ्यांक हांव विनंती करता. अनेक मैं किधर लो
सौभाग्यद्वारी आले शतजन्म सफल झाले शिरसीस स्वामी आले विद्याधीश तीर्थ आले सौभाग्यद्वारी आले शतजन्म सफल झाले शिरसीस स्वामी आले विद्याधीश तीर्थ आले पसरूनी प्रेम माया गुरु बाल रूप झाले पसरूनी प्रेम माया गुरु बाल रूप झाले ते पुण्य कोटी तेज जन्मास वेऊ देले ते पुण्य कोटी तेज जन्मास वेऊ देले सौभाग्यद्वारी आले शतजन्म सफल झाले शिरसीस स्वामी आले विद्याधीश तीर्थ आले त्यागुनी मोह माया संन्यस्त माय बापा त्यागुनी मोह माया संन्यस्त माय बाबा गेले तपोवनांत शोधित राम रूप गेले तपोवनांत शोधित राम रूप सौभाग्यद्वारी आले शतजन्म सफल झाले शिरसीस स्वामी आले विद्याधीश तीर्थ आले पाहुनी दिव्य तेज आश्चर्य दोर झाले बाहुनी दिव्य तेज आश्चर्य दूर झाले चैतन्य पूर्ण राजे वैराग्य सार्थ केले चैतन्य पूर्ण राजे वैराग्य सार्थ केले सौभाग्यद्वारी आले शतजन्म सफल झाले शिरसीस स्वामी आले विद्याधीश तीर्थ आले हे प्रेम मूर्तिमंत पाहुनी पुण्य तेज हे प्रेम मूर्तिमंत बाहुनी पुण्य तेज शब्दांत बांधवेना ती पुण्य कोटी गाता शब्दांत बांधवेना ती पुण्य कोटी गाता सौभाग्यद्वारी आले शतजन्म सफल झाले शिरसीस स्वामी आले विद्याधीश तीर्थ आले ही दिव्यते समोर ही भक्ती चंद्रभागा हे दिव्य ते समोरा हे भक्ती चंद्रभागा हृत पंढरीत पुल्या विद्याधीश तीर्थराजे हृत पंढरीत पुल्या विद्याधीश तीर्थराजे सौभाग्यद्वारी आले शतजन्म सफल झाले शिरसीस स्वामी आले विद्याधीश तीर्थ आले सोत्कंठ शिष्य कोटी सानंद स्वागताला सोत्कंठ शिष्य कोटी सानंद स्वागताला ती कृपा पार पर्व पाहुनी धन्य झाला ती कृपा पार पर्व पाहुनी धन्य झाला सौभाग्यद्वारी आले शतजन्म सफल झाले शिरसीस स्वामी आले विद्याधीश तीर्थ आले सौभाग्यद्वारी आले शतजन्म सफल झाले शिरसीस स्वामी आले विद्याधीश तीर्थ आले
शिरसीस स्वामी आले विद्याधीश तीर्थ आले शिरसीस स्वामी आले विद्याधीश तीर्थ आले सौभाग्यद्वारी आले आता देवस्थानाच्या संप्रदायाप्रमाणे आमगेले आचार भटमाम शरण भटमामा तर्फेन पाद्यपूजा मठाधीश के कालखंड कितले चंद पळया
रामायणाचे मस्त अत्यंत अद्भुत जावन गेले असेल तसले एक प्रसंग देव वनवासाक चित्रकूट पर्वतांत भितरी म्हळ्यार वनवासाक गेलो भरद्वाज आश्रमांत भितरी एक दिवस राबून ताजे नंतर गंगा न्हंय पार करून चित्रकूट पर्वताक वताचे चित्रकूट पर्वताक वचून घेवन पर्वतांत भितरी थोडे विश्राम करका म्हणून राबिल तेन्ना वनदेवी देवाले म्हळ्यार प्रभू श्री रामचंद्राले प्रत्यक्ष जाता प्रत्यक्ष जावन देवाक सांगता देवा मागेल हातान कसं सेव करीत अशें म्हणून सांगिल्लें तेन्ना प्रभू श्रीराम सांगता देव सांगता कसले ना कसले आवश्यकत ना आमी पर्णकुटीर करून घेताची फलपुष्प स्वीकार करताची आमी आराम आसाची जाल्यार हे वाटेन जे आमी आयले त्या वाटेन मस्तितले काणटेनी फातर आशिल्ले ते बेगीन सायड करून सोड म्हूण सांगता तेन्ना मस्त अभिलाशेन ती वनदेवी प्रभू श्रीरामचंद्राल देवाल कडेन विनंती करता की कसले तशें सांगले तुमी कशी चमकून येवन जाले तुमगेले पांयाक मस्त काणटेनी तोपिल्ले आसा जाल्यार बी कसल्याक तशें सांगताची म्हूण विचारिल्लें तेन्ना देव सांगता कसं म्हळ्यार ना म्हाका सोदूंक येनो भरत येता आसा ताक्क पांयाक काणटे तोपचे ना ताजे खातीर ते बेगीन सायड कर सोड म्हूण सांगता तेन्ना तिगेले प्रश्नेक ते उत्तर सम मेळिल्लें ना तेन्ना ती परत आनी एक अभिलाशेन अनेक प्रश्न विचारता कसन म्हळ्यार की म्हळ्यार न्ही भरत तूं तितलो कोमल आसवे तितलो सूक्ष्म भरत आसवे कसल्याक ते काणटी काडका म्हणून सांगले म्हूण म्हणटा तेन्ना देव सांगता भरत कोमल ना तो मस्त कठोर वज्रायुधा तितलेच कठोर ताणें कसं तर एक धरले म्हळ्यार ते करनू सिद्ध आनी तो कितलो हुशार आस की म्हळ्यार एकलो येताना आपोंगेन वचक म्हाका संपूर्ण घराणे आपोंगेन येतास संपूर्ण घरा आपोंगेन येवन आपोंगेन वचक तो तयारी करगेन येता आसा तशें जावन गेलो तो मस्त कठोर आसा जाल्यार तागेल मन मस्त दुखता केन्ना म्हळ्यार ताक्क कसं तर काणटी तोपले म्हण जाल्यार मागेला प्रभू श्री रामचंद्र हे काणटी तोपूंगेन हांगा उरका आयिल्ले म्हण सांगूंगेन लेखून घेवन मस्त दुख्ख पावता केलो ताजे खातीर ते काणटी सरोन सोडा म्हाका काणटी तोपिल ताका कळची नाका म्हण सांगता सांगचे तात्पर्य इतलेची देव स्वयं कष्ट सहन करतके जाल्यार आपण्याल भक्तांक कष्ट जाता म्हळ्यार ते देवाक केन्ना एक्सेप्ट करना देव म्हणून तशीच स्वामी मस्त दूरच्यान प्रयाण करून हांगा उरका आयलेची कसलेक आमकां आशिर्वाद करका आमगेले सर्वांक बरें जावका अशें म्हणलें एक विशेष अभिलाश दवरगेन तशें हांव तांकां तितलो दूरच्यान प्रयाण करून येवन हांगा विराजमान जावंगेन आमकां आशिर्वाद करच्याक स्वामी हांगा उपस्थित आसाची तांकां स्वागत करका म्हणगेन स्वागत भाशण करका म्हणून हांव हरीश पंडित मामाक विनंती करता. श्री गोपाल कृष्ण देवा का नमस्कार करता स्वामी जी के नमस्कार करता गोपाल कृष्ण देवस्थानाचे पुनर्प्रतिष्ठापना कार्यक्रम का आयले स्वामी जी का स्वागत करत तशीच आमगेल GSB समाज बांधवाक ओट्टुलोका स्वागत करत सोमेल मठाच्यान आयिल्ले अर्चक वृंदाक स्वागत करत तशीच भटकळ समाजाच्या स्वागत करत सिद्धापूर समाजाका आनी खंयचे गांवचे लोक आयला तांकां ओट्टुलोका स्वागत करत आमकां प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पविल लोक तांकां बी अनेक फावटी स्वागत करत म्हगेलें स्वागत भाशण समाप्त करता.
आता तुमगेल मुखारी देवस्थानाचे नवनिर्माण समितीचे अध्यक्ष श्री वरेंद्र कामत अध्यक्षीय भाषण करचक तुमगेल मुखार येतं असं. प्रथम जाऊन आमगेलो आराध्य देवता देव श्री गोपाल कृष्ण देवाक तशीच महाविष्णू वेंकटरमण हनुमंत देवाक तशी आमगेले आम्ही हे मारीगुडे पेंट्यात उरतले आमगे ग्रामदेवी मारिकांबेक नमस्कार करून हांग विराजमान जावन आशिल्ले तसले श्री गोकर्ण पर्तकाळी जीवोत्तम मठाधीश श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेयर स्वामी महाराजाले चरणा वृंदाक नमस्कार करून दोन उत्तर उलोवच्याक प्रयत्न करतास. आवाज बसून गेला मागेला हे संदर्भात का एक आमगेले केन्ना एक एल्डर्सान सांगिल्ले काणी याद येते आसा. संत तुकाराम बहुशः संत तुकारामा बद्दल प्रत्येक लोकांक गुस्सा तो कायम पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठलाल नामस्मरण विठ्ठलाल भजन कायम तेजे ताका जीवन करते आशिल्लें हे बी आमी आयकून येतात की ताणी एकांतात विठ्ठला कडेन कॉन्वर्सेशन करता आशिल्ले. ताणी अशा जाग्यार कांय मस्त लोक येवन सेव करता आशिल्ले डिवोटीज आशिल्ले थंगेले. एक बायल मनुष्य कांय येवन देवालय ते देवकार म्हळ्यार सेव करचे कायम करनाशिल्ली. एक दिवस तिका संतान प्राप्ती जाल्लो ना काय ती येवन विचारता काय देवा तुकारामा कडेन की आमी हांव इतलो सेव करता कायम पांय पडता मागता म्हाका अजून संतान प्राप्ती कसले जालें ना. तुकाराम एकदम एक पॉज घेवन कसले एक निर्णय दिला ना कसले करनाशी परत एकांतात देवा कडेन उलोवचे वेळान कन्वर्सेशन करचे वेळान विचारता काय एक बायल मनुष्य तिचो कायम सेव करून आसा ती संतान प्राप्ती खातीर आशिर्वाद मागता आशिल्ली. तिका संतान प्राप्तीचे योग आसवे तेन्ना देव म्हणटा तिका योग ना संतान प्राप्तीचे योग ना. तशेंच नेक्स्ट दिवस ती येवन विचारता की परत तिगेले पांय पडचे आयले तेन्ना सेवेक आयले तेन्ना ना तुका योग ना. मस्त बेजार जाता की तिका. तशी ती मस्त म्हण आपण इतलो कर न्हू कसले देवान म्हाका आशिर्वाद जालो ना न्ही. तशीच सेम टायमार आमगे अष्टमठाचे स्वामी वादिराज तीर्थ तंगल दौऱ्यार उरताच काय कोल्हापुरा तंगर कॅम्प उरता. तशी पांडुरंग विठ्ठलाल दर्शन करच्याक पंढरपूर गेल्ले उरताचे थंय तंगले भिक्षा सेवा करचे तांकां फॅमिलीक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा म्हणून म्हणटात. थंय तांणी ती विचारता की आपणाक संतान प्राप्त जालें ना तुमकां आशिर्वाद जाय. स्वामी महाराज तथास्तु सुपुत्र भव सुपुत्रवती भव म्हणून आशिर्वाद करून सोडताची म्हणून सांगताचे. म्हणटना ते तशेंच दिवस वता ती गर्भवती जाता पुत्र संतान अगदी चंद पुत्र संतान प्राप्त जाता काय. तशी ती परत संत तुकारामा कडेन थोडे वर्षान 2 वर्ष घेवन चोडाक घेवन परत संत तुकारामा कडेन येवन विचारता काय
पळय तूं म्हाका दिलें ना, तूं म्हाका योग ना म्हणून सांगलें, अशें कशें म्हण. तुकारामाक बी मस्त बेजार जातले आनी परत तांगेलें कॉन्वर्सेशन एकांतात विचारलें तेन्ना तूं म्हाका देव सांगता तूं म्हाका कसो विचारलें, योग आस की पळय तूं थंयच ताका आशिर्वाद दिल्लो उरल्यार जावनूच तशें विद्या स्वामी वादिराज करतना थंय आशिर्वाद दिवनच सोडले. हेजें तात्पर्य कशें म्हळ्यार स्वामी महाराजाले गुरु महाराजाले उत्तर चलोवन दिवचें काम देवालो. तशीच आमगेले स्वामी महाराज 2023 हांगा शिरसीन तूं विष्णुमठ कार्यक्रम आशिल्लो तेन्ना आमगे देवस्थानाक आयिल्ले. त्या टायमार आमगेलें पुरा काम कन्स्ट्रक्शन काम चालू आशिल्लें. स्वाम्यान आमकां सांगलें आशिर्वाद दिवन सोडले. 2024 भितर हे जावन जाता. जय. आम्ही बी धडा निर्दय करून सोडले. ಒಟ್ಟು लोक आम्ही कमिटीन बसून आम्ही स्वाम्याला आशिर्वाद आसा आणि कसे पळोवचे, कोणा वाट राखचे, कोणा विचारचे. आणि वर्ष 2 वर्षात जावचे काम आम्ही हे शॉर्ट टायमात करच्याक स्वामी महाराजाला आशीर्वादन करू शकले आणि आम्ही केले. टायमार ते कोत्ता गुरु महाराजाला आशीर्वाद आशिल्ले तेन्ना आणि आम्हाला गोपाल कृष्ण एकदम चुजी आम्ही मस्त वेळान आम्ही विचार करता होता ना येता आमकां काम जाता, हो डोंगर येता तो डोंगर येता ना. आणि आमकां एक स्वामी महाराज आमी सांगचे म्हळ्यार हे स्किल्ड जॉब जाल्ले भितर आमी मस्त लोकां वयर डिपेंडंट जाल्ले. आमकां कामाक म्हापशान हे इतोड जाग्यार चालूच आशिल्लें. लोकांक मुखार आयडिया ना कसं चलते असं म्हण. ते कार्विंग वर्क बारीक काम बहुशा आमगे आजूबाजू घराच्या मस्त तोंदर झाला. ते पुरा ते ग्राइंडिंग कार्विंग ते पुरा डस्ट खाऊन 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 तांकां जाल्यार येद्राक कोणाकय कळनाशिल्लें. पण स्वामी महाराजाला आशीर्वादान आमी हे आनी वर्ष 2 वर्ष मुखार वचचें काम हे शॉर्ट टर्मात आमी केलें. करच्याक आमकां साध्य जालें. तशीच आमी वेळोवेळी आमी स्वामी महाराजा वचून तांगेले एडवायस घेता आशिल्ले. स्वामी महाराजान ओट्टो आमकां डेट फिक्स जाता आशिल्ले तेन्ना आमगेलें अर्चक भवन बी रेडी जावन आशिल्लें. त्याच वेळान आमकां हांगा हे जाग्याचे स्वाम्यांक गोत आसा हे जाग्यार जर आमी दुसरे व्हडलो ऑडिटोरियम करचो विचार आशिल्लो. ते एक कॉन्ट्रॅक्टराले इश्यू भितर आमकां जालें ना. आमी थंय बी विचार केलो ना. स्वामी महाराजांनी डेट फिक्स करता म्हणटाना थंयच स्वाम्यान कन्सेंट दिल्ले भितर थंयचे देन एंड देर इमिजिएटली आमी फोन करून गुरु भवनाचे कार्यक्रम बी चालू करून सोडले. इंदिराकांत भवन आज चंद्रितीन उठून राबल्या स्वाम्याला आशीर्वादान. आणि आमी स्वामी महाराजांनी येवचे वेळान एक कार्यक्रम ओट्टू आमी 100% काम करून कंप्लीट करता म्हणून मस्त मन आशिल्लें. एक 8-10% थोडं काम फिनिशिंग वर्क मात्र सोडल्यार बाकी ओट्टू मेजर काम आमगेलें जाल्लें आसा. हे आमी आयच्यान फाल्यांच्यान 13 ते 18 सकाळी धार्मीक अनुष्ठान सांजेरी सांस्कृतिक कार्यक्रम आमी गांथून घेतले आसा. सर्व कार्यक्रमात सर्व जणांन हे येवन आनंद घेवका आणि तशीच हरी गुरु कृपा आशीर्वादाक पात्र जावका म्हणून सांगतेच म्हाका एक 2 उत्तर उलोवन विराम दिता. आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत तेन विघ्ना प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः. आता स्वाम्याला आशीर्वचन जाता. सर्वान शांत मनान बैसून ऐको का म्हणगेनो हांव सर्वांगेलेगी विनंती करता.
मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। शिरसी गोपालकृष्ण देवालयांतू गोपालकृष्ण देवालय पुनः प्रतिष्ठा कार्यक्रमाक स्वामेल आगमन भटकळ गांवांतुल्यान शिरसी गांवांक आज स्वामेल आगमन जाल्लें आसा। आताची अध्यक्षान वैकेची तांगेले हर्ष तांणी अभिव्यक्त केले। 1 वर्ष पयले आमी शिरसी महाविष्णू देवस्थानांतू वास्तव्याक आशिल्तना तांणी आमंत्रण दिलतना आमी हांगा आयिल्ले तेन्ना 2023 आशिल्लें। सो तेन्ना 2023 म्हळ्यार आमी ते संख्या हांतू हे करत आशिल्ले तेन्ना 7 नंबर येता आशिल्ले 2023 केल्यार 7 संख्या येता आशिल्ले आनी हांणी 2016 हांगेले कार्यारंभ चालू जाल्ले तेन्ना आमी सांगले 2024 कृष्णाल संख्या 8 नंबर येता तेन्नाची तुमगेले जात उरताले त्यातकून इतले विलंब जावन 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 कृष्णान जन्म आयिल्ले अष्टमी दिवसाक त्यातकून आता 2024 तुमी ऍड केले म्हळ्यार 8 नंबर येता त्यातकून आमी तेन्ना तशी आलोचन करून 2024 जाता आशिल्ले म्हणून आमी तेन्ना एक आमगेले प्रवचनांत आमी सांगले गोपालकृष्ण देवान तशीची घडूसून घेतले त्या न्हयशीची आमी जाव चुटू बऱ्याकची आमगेले 6 घंट्याक आमी येवन पावक आशिल्ले आमी येवन पावले किंतु खंयची एक कारणा निमित्तान थोडे विलंब जाले कडे 6:30 येवन घेवन पावले कडे प्रोसेशन आरंभ जाले वापस मारिकांब देवस्थान वचून आयले पळया कितलेक सुयोग खंयचे संख्येक आमी फाट लागले त्याची संख्येक 8 घंट्याकच आमी भितर प्रवेश केले। सो देवाल मनान त्याची आशिल्ले आज आमकां 6 नाका आज आमकां 7 नाका आज मागेल नंबर 8 नंबराकच स्वामीन हांगा भितर प्रवेश करता। सो करेक्ट 8 घंट्याक आमगेल हांगा प्रवेश जाले आमी लेखले म्हळ्यार 6 घंटे येवचे आशिल्ले कडे आनी कार्यक्रम आसा उद्घाटन जावका किंतु देव आपल्या कशी जावका तशी करूसून घेता म्हणून वापस गोपालकृष्णान दाखवून दिले। त्या न्हयशीची येताना आनीक बेगी येत आशिल्ले किंतु तुमी एक स्वाम्याक बस कसन एक टॅब्लो केले ना जाल्यार एक स्वागत एक तुमी एक भव्य शोभा यात्रा केले ताजी हाईट चड आशिल्ले निमित्तान मध्य मध्य लाईट आनी आशिल्ले प्रत्येक एकाक उबारून 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 येवका पळय जर ते आनीक वयचे आसले आनीक बेगी येता आशिल्ले किंतु ते वैके देवान विलंब केले स्पीड ब्रेकर घालून दिले हगूर या नाकाची तुमी हगूर हगूर आयल्यार पुरो तातूंत थंय वैके एक स्पीड ब्रेकर घाले किंतु आमी हरशी येताना हे करता आशिल्ले कशी मारे हे प्रत्येक उबारत आसाची बोड्ड घेताच उबारताची बोड्ड घेताच उबारत आसाची कडेर आमी हरशी आलोचन केले कसले कशी म्हणून कशी हांणी प्लॅनान चुकले कसन जाले प्लॅनान चुकिल्ले हे उठू देवान प्लॅन केले प्लॅन कसन की म्हळ्यार कृष्णाक सुलभ रितीन व्हरचेक जायना केन्ना कृष्णाल जन्म जाले प्रथम पंता कारागृहांतुल्यान वसुदेवान व्हरका वसुदेवान केन्ना ताका म्हळ्यार बापूस मथुरेंतुल्यान गोकुलाक व्हरका आतां मथुरेंतुल्यान गोकुलाक वताना कारागृहांतुल्यान भायर येवका
थंय तुल्यान भायर येवका जाल्यार मध्य कसान म्हळ्यार यमुना नदी मेळ्ळे. यमुना नदी मेळव्याक ना ते दांटून घेवन वचका उरत दांटून घेवन वचचे. एक प्रश्न जाले एक सायड पावस वयके येता आसा, एक सायड सान शिशू जावन घेवन गोपाल कृष्ण थंय आसा, बालकृष्ण थंय आसा. आतां इतल्यांनी उठू आशिल्तना सुलभ रितीर जालें वे जाणा. मथुरेंतल्यान गोकुला वतना एक सायड पावस येता आसा, एक सायड कंसाले लोक आनी आसाची, एक सायड यमुना नदी दांटून घेवन वचका. उठू आशिल्ले असल्यार वैकेची इतले कश्ट असल्यार वैकेची एक बालकृष्ण जावन आशिल्लो तसले देवाले अनुग्रहान वसुदेव ह्या उठूची दांटून गेलो. म्हळ्यार फर्स्ट टायम मथुरेंतल्यान गोकुला वतना देवाक असल उठूची व्हरतना यमुना नदी मध्ये आयले. तदनंतर पावस येवचे चाल जाले. तदनंतर मस्तीतले अडचण आयले. किंतु सर्व ही अडचण वसुदेवान त्या देवाल अनुग्रहान बरे रितीर पार करून गेलो. पावस येता आशिल्ले शेषदेव आयलो. बालकृष्णाचारी पावस पडना अशी उरका म्हण कितें तरी. आतां तुमगेल प्रोसेशन कसं आमी सांगता आशिल्ले की म्हळ्यार आमी वयक गोपाल कृष्ण देवाल सन्निधानाक येता आसाचे. सो इतलो सुलभ येवचे नाका. थोडे कठिनाय दाखयता आनी कठिनायतून कशी पार जावका ते वयके दाखयता म्हूण घेवन गोपाल कृष्णान पावस आयले. पावस वयक आयले किंतु जनाल पावस आज चड आयले. बाकी खंयचे पावस आयले ना. थंय वयके पावस आयले, थंय वर्षाधारा आयले किंतु हांगा जनाल पावस हांगा आयले. तदनंतर मस्तीतले आयले स्वामेले उपस्थिती तशीच गोपाल कृष्ण देवाल अनुग्रहान कितलेही विडम जाल्यार वैकेची तक जावका आशिल्ली तसले समयांतुची क्लप्त समयाक ताणें हाडूसून घेतले. त्या निमित्तान वापस देवाल बद्दल अशी रितीरी चिंतन करचेक एक देवान सौभाग्य दिले. वापस कृष्णाले एक केलो विषय उडगास करचेक म्हळ्यार आमी त्या प्रोसेशनार आसतना आमकां उडगास आयले. मथुरांतल्यान देव गोकुलाक वतना कशी एक कश्ट आयले तशीच आमी भटकलांतल्यान हांगा येताना वैकेची असल एक ह्या केल्यार वैकेची देवान पार करून घेवन दाखयल्या. खंयचे रितीर वैकेची अडचण अडचण हाडूसून अडचण पार करसून दोनीची देवान करूसून दिले. सो हे एक निमित्तान कृष्णाला एक उडगास करचेक एक अवकाश मेळ्ळ्या. तेन्हेशीची हांगा जीर्णोद्धार कार्य बहुनिरीक्षित बहु परिश्रमान 8 वर्ष प्रतीक्षा जाल्या नंतर अंतिम जावन घेवन वापस गोपाल कृष्णाक भव्य मंदिरांतू हांगा विराजमान करचेक प्रतिष्ठापन करता आसले एक सौभाग्य सर्व शिर्शीचे गांवांक लाभ मेळिल्लो आसा. आनी आतांची अध्यक्षान वैके सर्व लोकांक आमंत्रण दिले. आमी एकदम आश्चर्य जाले इतले लोक एकदम कशी आयले म्हूण घेवन. आमगे राम नाम जप जातास की कसं नाही म्हूण घेवन आमकां एकदा मोठे लोक हांगा आयले राम नाम जप कसं नाही म्हूण घेवन. येताना मस्त कडे राबले. आज खरें सांगता सची येताना वैकेची आमी उठून लॅक करून घेवन आयले 8 स्टॉप जाले. मदे 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 इतले केन्ना जायनाशिल्ले. पयले आमी येता आशिल्ले भटकलांत एक स्टॉप जाले. तदनंतर होन्नावरांत एक स्टॉप जाले. थंयतल्यान माविनगुंडी जाले. माविनगुंडीतल्यान सिद्धापूर जाले. सिद्धापुरांत आनीक लायल जाले. तदनंतर हांगा येता तागेले आनी कोणाल की मनशां लास्ट 8th स्टॉपार हांगा येवन घेवन पावले. सो तेन्ना आमकां कळ्ळें गोपाल कृष्ण आपणाले चमत्कार चाल करता आसा तागेले लिला कृष्ण लिला ताण आरंभ केला म्हणून आमी येताना त्याची डिस्कस करता आशिल्ले. आज कितले कडेन राबत आसाची हांगा जाले आनीक आयले हांगा जाले आनीक जाले 6 घंटे पावका 6 घंटे येवन पावल्यार कडेन आनी हांगा जाले कडेन पळयल्यार हांगा 8 घंट्याक येवन पावले. सो कशी कृष्ण लिला करता म्हळ्यार कितें तरी आमगेलो अनुभव तुमगेल्या दराक आमी सांगले. त्या न्हयशीची आज आमगेले प्रिय इंदिराकांत तीर्थ स्वामेले एक ना वारी हांगा सभा भवन की ना सभा मंडप आयच्या दिसाक स्वामेले उपस्थितींतू अनावरण केल्लो आसा. हे संदर्भारी आमी इंदिराकांत तीर्थ स्वामेल बद्दल केलो विशय सांगता. कित्याक म्हळ्यार इंदिराकांत तीर्थ स्वामेनची तेन्ना उट्टू लोकाल विरुद्ध वचून घेवन आमगेलोची हे समाजाचो हेची शिर्शी गांवाचो हेचीच आमगेले धाकप्पा कुटुंबाक संबंध पाविल्ले तसले पुंडलीक राव बहादूर हो एकलो बॅरिस्टर आशिल्लो. ताणें हांगा एडवोकेट शिकिल्ली. तो शिकिल्लो लंडनांत इंग्लंडांत वचून ताणें बॅरिस्टर इन लॉ करून घेतले. जो व्यक्ती लंडना वचून घेवन एडवोकेट करून घेवन येता ताका बॅरिस्टर म्हणून घेवन सांगता. तातूंत मोहनदास आमगेले
महात्मा गांधीक बॅरिस्टर इन लॉ म्हणटा आशिल्लो कित्याक म्हळ्यार तो लंडनात शिकून घेवन आयिल्लो. तशीच पुंडलीकराव बहादूर 1905 तो तागेलें उठू शिक्षण जालें. इंग्लंडान तो शिक्षण करून घेवन येता. शिक्षण करून घेवन आयले नंतर आमगेल समाजांत एक कसन आशिल्लें की म्हळ्यार परदेश गमन विचार म्हणून घेवन एक आशिल्लें. अर्थात समुद्र दांटून घेवन परदेशाक गेले म्हळ्यार वापस तो गांवां आयले नंतर ताका समाजा भितर खंयचे हंतू ताका प्रवेश दिनाशिल्ले. खंयचे रितीर वैकेची प्रवेश दिनाशिल्ले म्हळ्यार एक नमन बहिष्कार खंयचे रितीर ताका भितर घेनाशिल्ले. हे आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याक विशय पावून घेवन इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यान तेन्ना 1905 इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यान सांगले हक्का परदेश गमन करून घेवन आयिल्ल्याका एक शुद्धी विचार आसा, प्रायश्चित आसा. प्रायश्चित केल्यार वापस समाजाक घेवचे जाता म्हणून घेवन स्वाम्याने एक संदर्भ त्या रितीर एक आरंभ केले. स्वाम्यान फस्ट ते प्रायश्चित केल्ले कोण की म्हळ्यार शिरसीचो पुंडलीकराव बहादूर. स्वाम्यान ताका मुद्र दिले. ताका काशी वचून घेवन गंगा स्नान इत्यादी करून घेवन यो उठू सांगले. मुद्रा धारण केले, प्रायश्चित केले. उठू करून घेवन स्वाम्यान कसन सांग की म्हळ्यार आमगेले कोण लोक आसाची तांगेले पंक्तीक जेवणा बस म्हणून सांगले. तेन्ना तो ते पंक्ती भोजनांत गेलतना आशिल्लो उठुलो कुटून गेले. पुंडलीकराव बहादूर तो थंय बसला म्हळकुडेन उठू लोक उठून गेले. स्वाम्यान कडेन सांगले कांय चिंत कर नाका, आमगेले वैदिकाल पंक्ती भोजनांत तुका बसकारसून आमी तुका मान दिताचे म्हणून सांगून इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यान आमगेले मठ परिवारांत पंक्ती भोजनांत ताका बसकारसून स्वाम्यान सिद्ध करून दाखयले की परदेश गमन विचाराक प्रायश्चित आसा म्हणून. बट त्या संदर्भात एक स्टार्टिंग स्टेज आशिल्ले म्हळ्यार कोणेही ते स्विकारता नाशिल्ले. ते एक हंत आशिल्ले. कडेरी 1905 चालू जाल्ले तसले हे एक अभियान म्हळ्यार प्रायश्चित्ताचे एक विचार येद्र हाडिल नंतर लागीं 37 वर्ष गेले. संपूर्ण समाजान हे विषय स्वीकारचेक लागीं 37 इयर्स गेले. आनी लास्ट आमगेल इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याक 1941 तांकां अयोध्या चातुर्मास करता म्हणून तांणी संकल्प केले. आमकां अयोध्या वचून आमगेलो मूल देव प्रभू रामचंद्र देव तागेलेची जन्मस्थान जावन आशिल्ले अयोध्या वचून घेवन चातुर्मास करता म्हणून घेवन तांगेले विचार आशिल्ले. तेन्ना स्वाम्याक लागीं 70 इयर्स क्रॉस जाल्ले. 70 वर्ष तांकां दांटवले. एक सायड तांगेले शिश्यांक मना वता नाशिल्ले. कसले मना वता नाशिल्ले की म्हळ्यार इंदिराकांत तीर्थ स्वामी आतां 70 वर्ष जाले आनी गुरु स्वामी अयोध्या वचून चातुर्मास करता म्हणून घेवन बसल्याची. वाटेर वताना ना चातुर्मास करून घेवन येताना खंय तरी आरोग्यांत कमीपण येवन घेवन कसने तरी तांकां जाल्ले म्हळ्यार आमी कसन करचे फाल्यां कसने कितें म्हणली एक चिंता आमगेले तांगेले शिश्यांक जाता आशिल्ले. त्यातून तांणी केन्ना रामदेवाला प्रार्थना करचे कशी तरी करून घेवन अयोध्या चातुर्मास 11 वर्ष हे गोवान तूं खंय तरी ना लागीं खंयचे तरी जागेन तूं स्वाम्याला चातुर्मास जावं तशी देवा अनुग्रह करी करी म्हणून घेवन शिष्य स्वामी प्रार्थना करचे. किंतु तांगेल प्रार्थना देवान वैके मान्य करून घेवन अंतिम एक असल एक समाचार आयले की म्हळ्यार परदेश गमन विचारा कितेरी एक व्हड मिटींग आपले वेलिंग देवस्थानांत व्हड मिटींग आपले आनी स्वाम्यान तेन्ना निर्धार केले की आता एक योग्य काल आयिल्लो आसा. स्वाम्यान अयोध्या चातुर्मास कॅन्सल करून घेवन स्वाम्यान गोवाचे वेलिंग देवस्थानांत चातुर्मास दवरून घेवन प्रायश्चित गमनाच कसन आसा परदेश गमनाच विचार आसा ते सर्व समाजान वप्पूका म्हणून कितें त्या मिटींग घेवन सर्व समाजान तेन्ना 1941 तांणी ते समाजान स्विकारले. 1942 आमगेले इंदिराकांत स्वामी गत जाले. अर्थात अयोध्या चातुर्मास जालना जाल्यार वैकेची समाजाक एक व्हड
कार्य आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यानं कोरून गेल्ले एक आमके एक अभिमान असा आणि त्या इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याले कसन एक विचार आशिल्लो चातुर्मास करका ते आमगेल गुरु स्वाम्यानं 2012 त्यांनी वचून घेवन त्यांनी थंय अयोध्या चातुर्मास केले आणि प्रिय गुरुवर्य स्वाम्याल संकल्प आशिल्ले आमके थंय शाखा मठ जावका म्हणून घेनो देवाल अनुग्रहानं आमगेल कालांतू ह्याची जानेवारी 22 2023 देवाल थंय प्रतिष्ठ जाले ताचे 10 दिवस पहिले जानेवारी 13 तारीखाक आमकां लेटर आयले की आमकां अयोध्यान तू जाग मेळ्ळास म्हणून सो एक स्वाम्याले इंदिराकांत तीर्थ स्वामेल संकल्प आमगेल गुरु स्वामेन केले गुरु स्वामेल संकल्प आमक परिपूर्ण करता असल सौभाग्य मेळे सो अशी इंदिराकांत तीर्थ स्वामेल एक लिंक अशी आमकां प्रति एका कथानी मस्त पंत कष्टार असताना इंदिराकांत तीर्थ स्वामेले एक उडगास केले री ना तांके एक शिरा नैवेद्य अशें कसने तरी एक सांगून घेतले री तांगेल सर्व ही अभिष्ट परिपूर्ण जाले आमकां मस्त कडे पळोवचेक मेळटा आतां पुंडलिकराव बहादुराल विषय कसन सांगता की म्हळ्यार आमगेल पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामी 18वे स्वामी 18th पॉन्टिफ पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामी तांणी कसन केले की म्हळ्यार काशी रायाक काशी रायू वाराणसीत आमगेल शाखा मठ आशिल्ले थंय प्रतिनित्य ब्राह्मणांक भोजन घालका आनी थंय सहस्र भोजन विधी जावका म्हणून घेनू आमगेले पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामीन संकल्प केले सहस्र ब्राह्मण भोजन ताजे कितें ते चल काम म्हळ्यार कितें स्वामीन कसन केले की म्हळ्यार ते काशी रायाक तेन्ना 6000 रुपये दिले 18th सेंचुरीन तू काशी रायाक 6000 रुपीज तेन्ना काशी रायाक दवरले आनी काशी रायाक पत्र बरयले की आमगेल हे शाखा मठान तू प्रतिनित्य अन्नछत्र कडे हांगा सहस्र ब्राह्मण भोजन चल का म्हणून घेनू हे पैसे दवरिल्ले आसा हाजेन कसने वाड येता ताजेन हे चल का प्रतिनित्य शाश्वत जावन अशी म्हणून सांगले काशी रायान 2 वर्ष चलयले कडेरी ते स्थगीत जाले मुखार सिलना 18th पॉन्टिफ आमगेल पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामी 19th पॉन्टिफ आमगेले 19ने स्वामी पद्मनाभ तीर्थ स्वामी तदनंतर आयिल्ले आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वामी इंदिराकांत तीर्थ स्वामीन कडे कसन केले की म्हळ्यार ते चलता आशिल्ले नाशिल्ले काशी राय याकच पैसे दिले आता रायालेक आमी कशी उलोवचे आमकां उलोवचेक जायना पूण स्वामीन कसन केले की म्हळ्यार हो लॉयर जावन घेवन आशिल्लो इंग्लंडा वचून घेवन शिकून आयलो स्वामीन कसन केले की म्हळ्यार हाका शुद्धी केले आनी ताका सांगले आमगेल काशी रायाक आमगेल पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामीन 6000 रुपये दिले आनी थंय सहस्र ब्राह्मण भोजन कसने चलताना तुवें आतां ते पयशे हाडूसून दिव का म्हणून घेवन स्वामीन ताका हे असायनमेंट दिले तेन्ना इंदिराकांत तीर्थ स्वामील उतराक मान दिवन घेवन राव बहादूर पुंडलिकान ते काशी रायालेक वचून घेवन तेन कसन एक केस आशिल्ली की ते हे उठूची सांगू न्हू अशी जाल्ले म्हणून उठू सांगूसून 6000 रुपये इंदिराकांत तीर्थ स्वामीक हाडूसून दिले सो अशी स्वामीन एक उतराक अशी इंदिराकांत तीर्थ स्वामीक आनी पुंडलिक राव बहादुराक इतले घनिष्ठ संबंध आशिल्ले आज वैकेची पत्र व्यवहार बरयले आज वैक मठा दफ्तरांत आसा आनी आमगेल परम गुरु ना आमगेल प्रिय गुरु वैकेची हाजे बद्दल पदे पदे आमकां हे सांगत आशिल्ले म्हळ्यार कितले कश्ट जाल्ले तो म्हळ्यार मस्त ज्ञानी शिक्षण हे त्यांनी बरें आशिल्ले ते 6000 रुपये ताणें पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामीले म्हळ्यार मठा पयशे एक सहस्र ब्राह्मण भोजन जाताना एक दिकान पयशे वैक वापस मेळना कित्याक म्हळ्यार तेन्ना मस्त पयशे अडचण आशिल्ले आनी स्वाम्यान ते कडेन 6000 बाकी शाखा मठ अमृतपडी नंदातीप चलो का म्हळ्यार कितें स्वाम्यान मस्तीतले प्रयत्न केले तेन्ना आमकां सहकार दिल्ले व्यक्ती म्हळ्यार पुंडलीक राव बहादूर नाजाल्यार आमकां कोणें नाशिल्ले तो बॅरिस्टर शिकून घेवन आयिल्ले निमित्तान आमकां रायाल विरुद्ध केस जिंकचेक मेळ्ळे अर्थात तुमकां जर आशीर्वाद केल्यार वैकेची तुमी कोणालेय वचून वैकेची लढाई कोण गेली जाल्यार वैकेची स्वामेल कार्य करता म्हणून घेवन तेन्ना दाखोवन दिले आतां न्ही तेन्नाची दाखोवन दिले
सो त्याची तांणी धाकप्पा कुटुंबाकात संबंधित आसाची हे आमकां कळून आसा आणि तो आयच्या दिवसाक हृतपूर्वक जावन घेवन विजृंभणेन स्वाम्याक आयच्या दिवसाक स्वागत केले बद्दल आम्ही हे सभेंतू संतोष अभिव्यक्त करताची मुकाविले 6-7 दिवसांतू हांगा अनेक कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम धार्मिक कार्यक्रम इत्यादी हांगा गांतून घेतिल्लो आसा प्रत्येक कार्यक्रमांतू आमगेले समाज बांधवांतू सहभाग जावचे तशी रामदेव वीर विठ्ठलाल सेव करता आसतना अवकाश तुमकां मेळ्ळो आसा तंतुवैकेची तुम्ही सहभाग जावका म्हणून हे संदर्भार आमी एक सूचना व्यक्त करताची परतून तुम्ही सर्व लोकांक स्वागत केले बद्दल पुनः संतोष अभिव्यक्त करताची देव सगळ्यांक बर घडवो तुमगेल्या घरांतू तुम्ही करता आसले उद्योग व्यवसायांतू गोपालकृष्ण देवालय प्राकारांतू तशीची शिर्शी पेंटेंतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेला आशीर्वाद परभाषणाच्या मी मंगल घडयताची श्री कृष्णार्पणमस्तु. आता 13 तारखेच्यान 18 तारखेवरके कंचे कार्यक्रम चलता म्हणलेल बद्दल एक विस्तार जावन घेवन विवरण करचेक तुमगेले एद्राक शरण भट माम येतस. कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः. ब्रह्मांता गुरुवस्साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्य श्रीमदाचार्य संतु मे जन्म जन्मने. परम पूज्य श्री विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याले चरणारविंदांतू नतमस्तक जावंगेनो आमगेले पुनर्प्रतिष्ठा विधानाक स्वाम्यान हांग येवन आमकां 15 तारखे दिवस जावत असले हे शुभ मुहूर्ताक तांगेलेच करकमलान जावत असले प्रतिष्ठा उत्सव सांग रितीन अत्यंत वैभवान करून दिवत असले एक आशीर्वाद केलो. त्या प्रमाणे मिगेले बी एक अनुभव स्वाम्याले मध्ये म्हाका सांगता म्हणून दिसता आसा. जे काशीराजाले विशय स्वाम्यान आतां उल्लेख केल्लो ते काशीराजाल अंडर आशिल्ले तसले सांग वेदाध्ययनांतू म्हाका वय स्वामी तांगेले गे 1997 म्हाका परमपूज्य विद्याधीराज स्वाम्यान थंय पुजेक नेमसील स्वामी. त्या टायमार म्हाका मस्त सान हांव SSLC जावन मठा गेल्लो. मठाची मुगेल 30 वर्साक स्वाम्यान थंय धाडदिल्ले. थंयची परिस्थिती त्या समयात वय स्वामी तांगेल घरान तो आतां स्वाम्यान सांगिल्ले म्हणकीचे ते काशीराजाले अंडर आशिल्ले तसले सांगवेद अध्ययन ते सांगवेद अध्ययन चलोवंक येनाशिल्ले कोण की म्हण सांगले रे गणेश्वर शास्त्री द्रविड आनी तशीची तांगेले भाव तशीची राजराजेश्वर अशी अत्यंत विद्या संपन्न अत्यंत कुलभूषण तांणी कोण म्हण सांगले रे तुम कोटलोकांक गोतुरचा आमगेले देशाचे अभिमान देशाक जाय आशिल्ले तसले राम मंदिर बांधून दिले तसले रामाक प्रतिष्ठ करता आसले मुहूर्त दिले तसले महनीय ते महनीयाले चरणार बिंदांतू तांगेल घरांतू हेच स्वाम्यान सांगिल्ले तसले सहस्र भोजनाक प्रतिनित्य म्हाका एक वत तसले भाग्य मेळ्ळें स्वामी. तेच म्हालगडे स्वाम्याले आशीर्वादान हे इंदिराकांत स्वाम्याले आशीर्वादान जे पुंडलीकराव बहादूर पुंडलीकराव धाकप्पाले कसन गोतना पूर्व पुण्य स्वामी ते इंदिराकांत स्वाम्यान ते काशीराजाक दिले तसले विशयांतू तांणी बी येवका आनी म्हाका बी एक भाग्य मेळका की म्हळ्यार ते गणेश्वर शास्त्री द्रविड तांगेल चरणारविंदांतू तांणी आमकां साक्षात स्वामी प्रति दिवस विष्णू सहस्रनाम बृहती सहस्रम प्रतिनित्य तांणी आपूण सांजवेळार अशी ब्राह्मण भोजन म्हळ्यार वयर बसोवन आमकां तांणी त्या टायमार पाय धुवन जेवण आवडटा आशिल्लें सायंकाळार जावचें आशिल्लें. म्हाका थंय आमगेलें जेवण मेळचें म्हळ्यार पुणेकार शास्त्री आमकां एक जेवण मेळका म्हळ्यार मस्त बेगीन 97 इसवी स्वामी एक फोन करचा जायना. त्या टायमार वय बेसान इडी मठ पळोवंक येवका तसले आसल्यार बीचे इंदिराकांत स्वाम्याला आशीर्वाद परमपूज्य विद्याधीराज स्वाम्याला आशीर्वादान म्हाका थंय वचूंक न्हू थोडे दीस पूज करता आसले गंगा तटांतू पंचगंगा घाटे वय स्वामी तशीच त्या स्वाम्याला आशीर्वादान विश्वनाथाल सन्निधानांत म्हाका श्रीकांत मिश्रा तांकां मेळगे न्हू ही पत्रिका प्रप्रथम थंय बी दवरून येवं तसले भाग्य मेळ्ळें स्वामी. आनी विशेष सांगता म्हळ्यार हे इतलोटू सांगला तुमकां 15 तारखे दिवस
कलचान निमगेले कॉन्टेक्ट अंत सती 9 आपका मुहूर्त जो है 9:55 को है. हम हुमनाबाद में है. हुमनाबाद अंता पुनासा आपण हे मुहूर्त मुद्दाम येऊन पावता. कोण गणेश्वर शास्त्री द्रविड आपण हे येतसा आणि आपल्याक एक गाडीची व्यवस्था करता म्हणताना एक आमका अभिमानानं आणि कसल्या की म्हणजे सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यांक तशी परमपूज्य विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यांक बीचे त्यांनी पाठ शिकेल असेल स्वामी तशीच तर्क पाठ शिकेलो आणि ते सांगवेदाध्ययनांत आमगेल स्वाम्यान तांका ज्योतिषाच कसं संत उल्लेख देऊ का वय स्वामी वय अशी ते सांगवेदाध्ययनाचे कसले आमगेल पुंडलिक ते आमका तांणी बी एक मुख आमका आमगेले सविनय रागबीचे त्यांनी एक मुखपत्र दिल्या तांगेले एक श्रीमुखान बीचे आचार्यस्य तपोयोगात म्हणले एक श्लोक दवरदो देवा पूज केले कडेन कसकसने तांतू पुनर्प्रतिष्ठा विधान जाले तसले देवस्थानाक कितलं पुण्य म्हणून त्यांनी एक लेटर बरयले ते स्वाम्याल चरणारविंदांत हांव अर्पण करचे आसा ते महनीय लोकांक आमगेले स्वाम्यान सांगिल तशीचे म्हाका आतां कार्यक्रमाचे निरूपण करचे सांगले जाल्यार म्हाका क्षम करा की म्हाका इंदिराकांत स्वाम्याले नाव सांगिल कुडलेचे आणि इंदिराकांत स्वाम्याल पुण्यतिथी दिवसूचे आमगेले परमपूज्य स्वाम्यान म्हाका मूलमंत्राचे उपदेश देऊन तेच दिवस हांव काय शिकेल स्वामी 25 एप्रिल 1997 स्वामी तेच दिवस म्हाका गोतना मागील पूर्व पुण्य की कितकी इंदिराकांत स्वाम्याल पुण्यतिथी दिवसूचे म्हाका मठाच्या परतगाळी वच्चाक स्वाम्यान एक अवकाश कंदील स्वामी तशी आयच्या दिवसाक स्वाम्याले हांगा उपस्थितीन तूं जावतसले कार्यक्रमा बद्दल हांव सांगता फाटल्या दिवसाक आमगेले महाअनुष्ठानाचे प्रारंभ जाता आसा प्रातः कालारे फाल्याचे सकाळी 8 गंटे रे देवता प्रार्थना पूर्वक हे महाप्रतिष्ठा विधान जे कसं देवाक बालालयांत बसयल्लें आसा त्या बालालयांतल्यान तागेले गर्भागारावत पूर्वांत जावतसले याज्ञिक कर्माचे प्रथम पूर्व विभाग फाल्या दिवसा प्रारंभ जाता आसा तांतू वैदिक वृंद आमगेल संगतीक परतगाळी मठान शिकेले विद्वद्वरेण्य तांणी सर्व रितीन सर्व लोक हे कार्यक्रम येऊन पाविले आसा ती फाल्याक यज्ञारंभ प्रारंभ जाता यज्ञमंडप प्रवेश जाता तशीच फाल्या दिवसाक रक्षात्रयादी जपाचे प्रारंभ जावचे आसा तशी सायंकाळार सांस्कृतिक कार्यक्रम हांगेले आम्ही वादन सेवा वेणुवादन सेवा प्रवीण गोडकंडी हांगेले रात्री 9 गंटे जावचे आसा तशी परा दिवसाक 14 तारीखे दिवस हाजे मुकावेल हंतो 14 तारीखे दिवस जे कसने आमगेले देवस्थानाक कोण अत्यंत महादानी हांका दानपती म्हणले एक शब्द मेळटा स्वामी दानपती म्हळ्यार दानांत अतिश्रेष्ठ दान विष्णू करका म्हणून एक आमकां एक शब्दकोशांत म्हाका पयर मेळटा आशिल्लो मस्त लोकांनी दान केल्या स्वामी खंयच्या कॅटेगरीन कोणाक कसन दवरका म्हूण तांतू एक दान व्रतकल्प म्हणले एक शब्द बी येता आसा आमकां 1 रुपयाच्यान वयर पर्यंत पयशे पावयले आसात जाल्यार आमी त्या कॅटेगरी करता जाल्यार खंयचें एक नांव दवरका अशें पळयत आसतना दानपती दानव्रतकल्प अशी सत्ता आसतना तांकां बीच आमी स्वाम्याले एक आशीर्वाद घेवका म्हणले बद्दल तांगेल्या हातान खंयची वस्तू रुपार आमी घेतिल्ले आसा तांकां बीच सायंकाळार तांकां बीच एक स्वाम्याल्या हातान आमी गौरव करता म्हण एक निर्धार केल्लो आसा तशी त्या दिवसाक सायंकाळार स्वाम्यान आमकां आशीर्वाद केल्लो भजन संध्या कार्यक्रम शनिवार दिवस आशिल्ली देखून मुख्य प्राणदेवाक अत्यंत प्रीतिकर जावन आशिल्ली देखून तुम्ही शनिवार दिवस भजन संध्या कार्यक्रम करता अशें म्हणून स्वाम्यान आदेश केल्लो त्या प्रमाणे पद्मश्री विभूषित जावन आशिल्ले तसले पंडित व्यंकटेश कुमार धारवाड हांणी येवन दास साहित्य व्यंकटेश कुमार म्हळ्यार तोरेदू जीवस बहुदे हे खंय आमकां काना भाग्यद लक्ष्मी बारमा म्हळ्यार कशे भीमसेन जोशी येता तशी तोरेदू जीवस बहुदे म्हणले शब्द येवका जाल्यार व्यंकटेश कुमाराले तांगेले बी एक भजन संध्या कार्यक्रम आसा तशी 15 तारीखे दिवस अत्यंत आमगेल्या जिवनांत उलयचे हे जन्माचे सार्थकते दिवस 9 जान 9 गंटे 55 निमिषाचे शुभ मुहूर्तारी आमगेले स्वाम्याले करकमलान आमगेले कृष्ण
तागेले गर्भागारांतू पुनर्प्रतिष्ठा जाता, तशी स्वाम्याला हातान शिखर कलश प्रतिष्ठा जाता, तशी स्वाम्याला हातान तुळसी वृंदावनाची प्रतिष्ठा जाता, तशीच आमगेले विश्वनाथ महारुद्र त्यासन हे इडी हे का आमगेले देवस्थानाच्या आवरणाक आशीर्वाद करण्याला अभयंकरेंद्र म्हणतात ताका, तागेले आशीर्वाद घेवचे बदल ताकबीची स्वाम्याला तानेक प्रतिष्ठापना, तशीच आमगेले भूतनाथ, तशीच नागदेवालय नागबनांतू नाग प्रतिष्ठा अधिकारी जावंगेनो रजत पल्लकी रे सांजवेळे रे देवाक नगर प्रदक्षिण जावंगेनो 15 दिवसा कार्यक्रम देवाल सन्निधानात आमी अर्पण करता ते त्या दिवसाक महाअन्न संतर्पण करकाश म्हणून सगळ्या लोकांना आमी येवजूंगेनो स्वामी 15 तारखे दिवसात जो शुभ कार्य असा गावांतल्यान आमी येल्लापूर तशीच सिद्धापूर आमी मुंडगोड हे एक 50 किलोमीटर लागीं आशिल्ले तसले गांवांत वचूंगेनो आमगेलेच बांधवाले वचूंगेनो हे अन्न सत्रा जावं तसले धान्य तसं एक जेवणाक जाय आशिल्ले तसले वस्तू रुपार आमी वचूंगेन तांगेले तांणी आमी येवजिल्ले किंता गाडी बोर नायले कित लोकांक वाडटा तितलें आसा तितलं आमकां आनीकच अन्नदान करता म्हळ्यार रे मिगेल लेखान कितले अवकात तितले दिता आसा म्हण सांगता आसा ते तशी 15 तारखे जाता स्वामी तशी 16 तारखे दिवस हजेच मुखावेल अंग जावंगेनो शतकलशाचे अभिषेक अर्चन जाता ते शतकलशाचे अभिषेकाक बिचे आमगेले उत्तर भारतांत आशिल्ले तसले पुण्यतम नदीचे उदक कितले मेळटा तितले आमी प्रयत्नान हांव हाडूंक घेतिल्ले आसा त्या प्रमाण ताजे बिचे देवा स्वाम्याल हाताना देवाक अभिषेकाधिकारी जाता 16 तारखे दिवस आमी आमगेल मठाचे परमपूज्य स्वाम्यांक सगळे आमगेल समाजा वतीनं आमगेल गौड सारस्वत ब्रह्मवृंदा निमित्तान स्वाम्यांक आमी नतमस्तक जावंगेनो हे पुण्यप्रद कार्य स्वाम्यान आमकां करून दिले बदल मठाक संस्थानाक आमी आभार व्यक्त करता म्हळे बदल गुरुवंदना कार्यक्रम आमी दवरून घेतिल्ले स्वामी तशी त्या दिवसाक बिचे विशेष व्यक्ती अभिव्यक्ती दिनेश कामत आनी आमगेले राष्ट्राचे अत्यंत उन्नत स्थानार आसा ते तांणी RSSन तांकां आमगेले मोदी मामान तांकां अत्यंत एक जबाबदार दिले आसा प्रत्येक चेडवान ताका 10 श्लोक पुणी संस्कृत कळका म्हण सादारण तांणी आमगेले राष्ट्रांत 1 मिनिट बी तांकां अशी विराम घेवता तसले व्यक्ती नाही तांणी तांगेल बीचे आमकां राष्ट्रा बदल तशीच संस्कार संस्कृती संस्कृत हे 3 विशयांत राष्ट्रप्रेमा बदल आमगेले नंतवेले आमगेले जनरेशना बदल तांगेले तांणी बीचे आमकां तांणी एक तांगेले वक्तव्य आमगेले मध्य दवरता आसा ते तशी 17 तारखे दिवस आमी स्वाम्यांक प्रार्थना केले की म्हळ्यार रे आमगेले देवस्थाना कार्यक्रम बांदता आसतना थोड विशयांत आमकां बेगीन तोंदर जाता आशिल्ले 18 तारखेक 2022 दिवसाक विशेष दिवस तो आमगे डॉक्टर VS सोंदे मामाल घरचे तांगेले श्राद्ध मिती दिवस तो कसन संबंध म्हाका कळतना त्या दिवस आमगेले 2 महायजमान तांणी देवाक कसन जावका कसले कष्ट असले रे तुम्ही काळजी करनाका ते बांधकाम राबचे ना हे विषय हांव करता हो विषय हांव करता म्हणून स्वामी 10 घंट्याक सकाळी हांव नारळ दवरून हांगेलगर गेला दोनपार सांजेर येवन हानी बी म्हळें हे हांव करता म्हणून कडेन हांव सांगलें सकाळी दवरिल्ले नारळ स्वामी आमी श्रीनिवास कल्याण रुक्मिणी संवयंवर करता म्हणून सांजेर हानी बी मागूंक घेतले हे हांव करता म्हणून तेन्ना हांव तांकां रिक्वेस्ट केलें हें काम ऑलरेडी स्वामी दवरिल्लें आसा येद्रा काम तुमी ओपून घेया म्हणून तशें जावन रुक्मिणी स्वयंवर ते 17 तारखे दिवस येता आसा 17 तारखे दिवस रुक्मिणी स्वयंवरा दिवस आमगेले राष्ट्राचे विशेष व्यक्ती आशिल्ले तसले महेश काळे हांणी बीचे हे समारंभांत येवंक येनो स्वाम्याले चरणारविंदांत आनी तशी रुक्मिणी स्वयंवराचे विठ्ठला पूर्ती जावंक येनो विठ्ठला खातीर तांगेले कसन एक संगीत सेवा आसा सेवा रुपारी तांणी हांगा ताजे बद्दल हांव म्हाका स्वाम्याले गे ते तांणी व्यक्ती हांगा कशी आयले म्हळे बद्दल बिचे स्वाम्याल हे हाजेर हांव मुखावेल दिवसांत मुद्दाम सांगता तांगेले बी संगीत सेवा आसा 18 तारखे दिवस सत्यनारायण व्रत तशीच स्वाम्याले एक आशीर्वाद घेवंक येनो स्वाम्याले मुखावेले व्हडलो मनेक तांणी वत्तसले एक संदर्भ आसा तशें हांव हे पूर्ण कार्यक्रमाक 12 तारीख आज जाली 12/12/24 हे बी स्वाम्यान आयज दिवसाक 12 तारखे दिवस आयलेचे मुकुटई द्वादशी 8 तारखेक आमी कार्य यज्ञारंभाचे हाजे शुद्धीकरण प्रारंभ केल्ले 12 तारखे दिवस मुकोटी द्वादशी दिवस स्वाम्याले आगमनान तशीच
आमगेले पौर्णिमे दिवसो दत्त जयंती त्या शुभ मुहूर्तारे हे सर्व कार्य स्वाम्याला एक आशीर्वादान जाता आसा त्या निमित्तान हे पूर्ण कार्याक आमगेले सगळे आमच्या गांवच्या लोकांना आबाल वृद्ध स्त्री सगळ्यांक हांग येवका देवाल परमात्माले सन्निधानांतो तागेले भव्य दिव्य दर्शन घेवका स्वाम्या चरणारविंदांतो तांगेले कसनेक कष्ट असल्यार ते निवृत्ती बद्दल प्रार्थना केले कडेन अक्षरशः देव चलोन दिता पुनर्प्रतिष्ठा विधानांतो कोण कोण कसनेक अल्प मात्रान कसनी सेव करता तो तृप्त जावंगनो कृष्ण परमात्मा तांक बर करता म्हणले का विश्वासान हे सर्व कार्याक तुम्ही येवका म्हण घेनो आम्ही देवस्थाना वतीनं स्वाम्याले सन्निधानांतो हांव प्रार्थना करता सर्वान जास्तीन जास्तीन येवका देवाले अनुग्रह पात्र जावका म्हण घेनो हा प्रार्थना करता कृष्णार्पण आता वंदनार्पण करचेक तुमगेले एद्राक नवनिर्माण समितीचे सदस्य श्री संतोष पंडित माम येतस. आमगेले आराध्य दैव श्री गोपालकृष्ण श्री लक्ष्मी वेंकटेश श्री महाविष्णू व्यंकटरमण देव आणि हनुमंत देवांक नमस्कार करत आमगेले विनंतीक मान दिवन आमगेले पुनर्प्रतिष्ठा कार्यक्रमाक येवन हांगा विराजमान असले स्वामीजींक हांव उपस्थित आशिल्ले परमपूज्य श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी वडेर हांकां आडळित मंडळी तर्फेन आमगेले नवीकरण मंडळी तर्फेन आमगेले युवक मंडळी तशी महिला मंडळी तर्फेन हृत्पूर्वक वंदन करता. तशीच आमगेले गौरवाध्यक्ष श्री सुधाकर कामत आमगेले ओट्टुगाल गौरवान्वित सुधा काका हांकां वंदन करता. तशीच आमगेले मुक्तेसर श्री विवेकानंद कामत आमगेले नवीकरण कमिटी अध्यक्ष श्री वरेंद्र कामत आमगेले ओट्टू मोगाचे बाबू सावकार हांकां तशीच श्री मुक्तेसर महालक्ष्मी महाविष्णू देवस्थान श्री विष्णुदास कासरकर मामांक बी वंदन करता. तशीच आमगेले एडवायझरी कमिटी मेंबर असले वेदिकेंत उपस्थित असले श्री राजेश धाकप्पा सर आणि श्री कृष्णा कामकर सरांक वंदन करता. तशीच हांगा सभेंत असले समस्त GSB बांधवांक आणि कृष्ण भक्तांक हांव वंदन करता. आणि हे सगळे आमगेले मुखारचे एक वारांत आमगेलो जो कार्यक्रम आसा वट्टू कार्यक्रमांक बी वट्लोकान येवन ताजेचे आनंद घेवका आणि स्वामी महाराजाल हरी गुरु कृपेक पात्र जावका अशी म्हणा विनंती करता. आणि हाजे संगतीचे आमगेले कार्यक्रम आज बरे करून सुंदर जावन निरूप केल्ले डॉक्टर आणि CA आमगेले विठ्ठल भटमामांक बी वंदन करता. तांगेले प्रतिभे आमगेले मरे कांय सज्जनी सोय जालना अशी. आणि प्रत्येक लोकांना आज आमकां जेवणाची व्यवस्था केल्ली आसा. प्रत्येक लोकांना ते प्रसादांनी घेवन वचका अशें म्हणून मागले 2 उत्तर करता. सर्वांगेर विनंती असा की भोजनाची व्यवस्था जाल्ली आसा सर्वांना प्रसाद स्वीकारून घेवची मुखार सुका म्हणून सर्वांगेले गी आडळित मंडळी तर्फेन विनंती. आणि सर्व समाज बांधवाला विनंती की स्वाम्यांक वच्चेक बेगीन अवकाश करून दिवू का सर्वांना बेगीन वाट दिवू का म्हणून हांव विनंती करता.